लोकशाय किस मी दत्तू अप्पा किस मी दत्तू अप्पा कितें जाला किसमी म्हणून अमृताच्या फाटल्यान कित्याक लागला कॉलेजीन जर आहे म्हटलें तुम्ही चेडूं आमची तोंड फोडपाची बाबा तू आयलो आणि कॉलेजीन तुवें राखी बांधल्या तुवें तुज्या भयणी अगो अमृत्या दत्तू अप्पाचे कितें जाला तो बोवाळ कित्याक मारता अरे बाबा जेन्ना हांवें दत्तू अप्पाक सांगलें की म्हज्या ह्या बाबून कॉलेजीन राखी बंधना दिसा राखी बांधल्या त्या चलयान किसमी ही चॉकलेट दिली किसमी हो शब्द आयकून दत्तू अप्पा चाळवलो हा अशें म्हणजे किस मी आयकूनच दत्तू अप्पा चाळवलो तर बाबू तुका किस ह्या शब्दाचो अर्थ खबर आसा म्हाका कांयच खबर ना बाय रिचा तुका खबर आसा किस ह्या शब्दाचो अर्थ हय किस म्हणजे KISS K फॉर कीप I फॉर इट S फॉर शॉर्ट S फॉर स्टुपीड कीप इट शॉर्ट स्टुपीड जे चेडे अशे मदानगिरी करतात तांकां आमी किसमी म्हणटात आनी मागीर तेंचें तोंड उग्गी पडटा अमृत्या वो राखी बांधता तांकां चॉकलेटी दिवपी वत्त तुजो चलो हा वत्त मालगिरी आत खंय दत्तू अप्पा आता कॉलेजीनी अशेंच चल्ला पयलीं आमकां 75% अटेंडन्स जाय आसली पूण आतां तशें कांय ना सो आमी पिक्चराक वयतात आयनॉक्सान बाय 15 ऑगस्टा दिसा तुमी कितें करतात गो 15 ऑगस्टा दिसा आमी कॉलेजीन वयतात थंय झेंडावंदन जालो की छू 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 म्हणजे गो छू म्हणजे आमी आयनॉक्सान सिनेमा पळोवपाक वयतात हालींची तुम्ही चेडवां मुगो सामकी पिड्ड्यार अरे आमच्या देशान ह्या एका टायमार जिजाबाई तयार जाल्ली अहिल्याबाई होळकर तयार जाल्ली झांसी की राणी तयार जाल्ली त्या देशान आज अशे तरेची चेडवां आमचो देश खंय वतलो कांयच कळना आपा किस तुमकां मुगो आतांच्या चलयांक जाणट्यांक मान दिवंक कळना कळ्ळें तुमकां चल या चल किस हा कीप इट शॉर्ट स्टुपीड खंय दत्तू अप्पा तुम्ही कितें म्हणटा म्हाका कांयच कळना तुका जिवाक बी बरें दिसता मरे भायर आयल्या सारको कितें करता रे तूं अरे तो श्रीधर आनी बायल खंय वता रे ती हय गो ती दोगांय तीच कशी दिसता बायलूय आहा बरोबर दोगांनी तकलेर हेल्मेट बी घाला मगो दत्तू अप्पा तकलेर घालता तेका आमलेट कित्याक म्हणटात रे आगो आमलेट नको बाय हेल्मेट हेल्मेट आनी इतले बरे कपडे घालून ती खंय वतात रे आगो सरकारान आतां नवो कायदो हाडपाचो केला कसलो फुडल्यान चलयता ताका हेल्मेट आशिल्लेच पयलीं सक्तीचें आतां फाटल्यान बसता ताणें खंय हेल्मेट घालूंक जाय म्हणून तो प्रॅक्टीस करता आसतलो पूण दत्तू अप्पा बायल बी बरी साडी न्हेसल्या मरे खंय वतात रे ती कोण जाणा येतात ती हेवटेनूच येतात तू अप्पा तुजी बायल बी अशी कशी दिसता भायर बी येता काय कितें रे तुजे आनी पयले तुजे केस बी सगळे विस्कटल्या मरे सुटलो कितें आमाडो सुटलो श्रीधर मातसो हांगा यो रे खंय वता तूं हांव म्हाज्या फ्रेंडाचे बर्थडे पार्टीक वता हय अरे श्रीधर अरे तुजी बायल अशी कशी दिसता रे तिचे देंवचाराचो बी भायर येता काय कितें रे अशें तूं कित्याक म्हणटा गो अरे तिचे केस पळय मरे तिच्या कपळा वयलो कुकूम पळय मरे आगो ते सगळे ते हेल्मेटा खातीर जाला कितें आतां सरकारान कायदो काडला न्ही गो दोगांय हेल्मेटां घालूंक जाय म्हणून त्या खातीर आमी आतां प्रॅक्टीस करता बरें गो तो येता हांव सुशेगाद वतात बरें आतां लग्नाक वचपाच्या बायलांची ही अशीच परिस्थिती जातली आमी आपली लग्नाक बरी न्हेसोन थाटून मेकअप करून वयता आनी ही तकलेर अशी हेल्मेटां घातली ही परिस्थिती जातली सारकें दत्तू अप्पा आतां लग्नाक वतना बायलो व्हडले आमाडे घालून वतात मरे मागीर ती तकलेर आमलेट कशी घालतली आमलेट सांबाळटली काय आमाडो आगो अमृत्या आमाडो इम्पॉर्टंट आमाडो महत्वाचो काय तुजी तकली महत्वाची सरकारान हो कायदो केला पळय तो लोकांक अपघात जाता आनी मागीर ते आपटून तकली मरण तांकां येता म्हणून हेल्मेट सक्तीचे करपाचें केला आता आमाडो व्हडलो काय तकली व्हडली हे प्रत्येकान ठरव
दोत्तू अप्पा 15 ऑगस्ट न्हू रे पळय भुरगे उमेदीन झेंडे घेवन आयल्यात. अरे हातान झेंडो घेऊन खंय वतात तुम्ही? आम्ही क्रिकेट मॅच जिंकले. जिंकले? 15 ऑगस्ट तुका खबर आसा? हय, इंडिया इंग्लंडाक मॅच जिंकली. अरे 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा मरे आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आणि त्या दिसा मरे लाल किल्ल्यारसून कोणे भाशण केल्लें? लाल किल्लो खंय आसा तो? लाल किल्लो खंय आसा तुका खबर ना? लाल किल्लो दिल्लीक आसा मरे. आणि त्या किल्ल्यारसून कोणे भाशण केल्लें? किल्ल्या वयल्यान भाशण शिवाजी. अरे खंय चल्ला आमचो देश आणि आमच्या देशाचो इतिहास? 15 ऑगस्टाक पंडित जवाहरलाल नेहरून केल्लें भाशण लाल किल्ल्यारसून. तुका इतिहास खबर ना? ना, आमकां टिचऱ्यो फ्रेंच रेव्होल्युशन रशियन रेव्होल्युशन शिकयता. आमकां कशें खबर आसतले? आताच्या भुरग्यांक इतिहासूच खबर ना. अरे शाहिस्ते खानाची बोटां कोणे कापली रे? हाय कापूंक ना. देवा 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 ह्या आईच्या भुरग्यांक देशाचो इतिहासूच खबर ना. देशाचो इतिहास तांकां शिकोवचो अशें आमच्या सरकाराकूय दिसना. जर आमच्या ह्या भुरग्यांक देशाचो इतिहास खबर ना जाल्यार देशाचें भविष्य कशें घडयतले? दोत्तू अप्पा तुम्ही मातशे अशें. रौनक 15 ऑगस्टा दिसा कितें आसता रे? स्कुलान सुटी आसता. अरे ते जाणार रे हांव, पण त्या दिसा तुम्ही कितें करता? आमी झेंडो चडयता. जनगणा म्हणता. मागीर 15 ऑगस्टा दिसा कितें करता तर? आमी पळोवन घरा वता. मागीर मम्मा पप्पांक ना आमी पिकनिकेक वता. ही आताची भुरगीं, हे आमचे भविष्य. पयर विधानसभेत मुखेलमंत्र्यान सांगला तरणाटे खंय पुलीस खात्यान येवपाक तयार नात. 2000 जागे खंय भरपाचे आसा पुलीस खात्यान. आनी साश्टीचे खंय तरणाटे दुबय गोल्फाक वतात कामाक. थंय चड दुडू मेवता न्हू, पूण ते गोंयान पुलीस खात्यान येवपाक तयार नात. चिन्ना मगो बरी न्हय. दोत्तू अप्पा तुका खबर आसा हे गोंयचे तरणाटे पुलीस खात्यान कित्याक तयार नात ते येवपाक? कित्याक? अरे लोक तांकां पांडू हवालदार म्हणून चाळयतात. अशें? आणि आता तरी मगो हाजे फुडें तरणाटे पुलीस खात्यान जमा जावपाक तयार जावचेच ना. कित्याक रे? आगो फाटीं तो एकटो पळय पुलीस आशिल्लो ताणें आपल्या लग्ना खातीर अर्ज केल्लो सुटयेचो. ताजे पळय वरिश्ठ अधिकारी आसा तांणी ताका लीव दिली ना, म्हणजे सुटी दिली ना. कित्याक रे? खूब काम आसा म्हूण सांगलें निमित. ताणें मगो जीव दिलो. इतलें काम आसता पुलिसांक? आगो पयलींचे राजकारणी खंय मगो ह्या पुलिसांक आनी थोड्या अधिकाऱ्यांक आपल्या गोठ्यान शेतान फार्मांनी काम करूंक लायताले. म्हणून आतां आमचो नवो मुखेलमंत्री आयला पळय ताणें मगो हालींच त्या पुलिसांक त्या सेवेंतल्यान मुक्त केले आनी परते पुलीस खात्यान काम करपाक सांगलें. कितें एक एक मजा सांगू तुका. एकटो भितरलो पुलीस ASI म्हणजे असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर जाल्लो, उपनिरीक्षक जाल्लो. ताका ती यादूच ना आपूण उपनिरीक्षक जाला म्हणून. आणि तो हवालदाराचो पयली हुद्दो आशिल्लो पळय त्या हुद्द्याचे कपडे घालून पुलीस स्टेशनाचेर ताका याद करून दिवची पडली बाबा तूं आतां हवालदार ना, तूं आतां उपनिरीक्षक जाला. दुसरो आसा पळय गो तो गोठ्यान काम करपी. ताका काय खबरूच ना. तो पुलिशेन लागलेल्याच गोठ्यान काम करतालो एका राजकारण्याच्या. तो जेन्ना पुलिशेन परतो मुक्त करून ताका हाडलो आनी पुलीस खात्यान सारको कामाक लायलो तेन्ना ताणें बेल्ट घालप कशें पळय तें सुद्दां तो विसरलेलो. मागीर मुखेलमंत्र्यान तांकां गोरवा खात्यान नाल्यार शेती खात्यान धाडपाचें कामाक. जशी पुलिशेची गत मगो तशीच सैन्याची जाल्या. सैन्यात तरणाटे वचपाक तयार नात तर? ना, गोंयचे मगो खूब कमी तरणाटे सैन्यात वतात आणि आमच्या देशांतले सुद्दां मगो तरणाटे सैन्यान वचपाक तयार नात. देशाचें काम तयार ना ते करपाक. मागीर देशा खातीर काम राजकारण्यांनी करूंक जाय. हय, राजकारणी करतले काम. राजकारणी स्वताचें काम करतात, स्वताच्या घरच्यांचे सोयऱ्यांचे आणि तांकां दुसरें काय ना, स्वहित पळयतात ते. हीच मगो राजकारणाची रीत जावन पडल्या. दोत्तू अप्पा म्हाका एक सांग रे, तो अण्णा हजारे बरो मनीस रे? हय, अण्णा हजारे मगो सादो आनी सरळ मनीस. पूण ताजे ते पळय गटान थोडे जाण आसात न्हू ते मगो मातशे वेगळे तरेचे आसात. कित्याक रे? आता अण्णान भ्रष्टाचारा विरुद्ध लढो सुरू केला मगो. पूण आता भितरले थोडे जाण म्हणटात आमी राजकीय पक्ष करूया म्हणून. तुका खबर आसा आमच्या देशान मगो राजकारण पैशा शिवाय जायना. वेचणूक तुज्यान लढूच नजो पयशे ना जाल्यार आमच्या राजकारणाक ही देशाक व्हडली कीड लागल्या. खंय पावतलो आमचो देश हांव नको. दोत्तू अप्पा भगवद्गीतेन श्रीकृष्णान सांगला जेन्ना जेन्ना आपली गरज पडटली तेन्ना तेन्ना आपूण अवतार घेतलो म्हणून. हय, यदा यदा हि धर्मस्य. पूण आज सदा सदा हि धर्मस्य अशी म्हणपाची पाळी आयल्या.
एकट्या भगवंतान अवतार घेऊन जावचा ना. त्या खातीर या देशांतल्या प्रत्येक भुरग्यान तरणाट्यान नागरिकान आपले कितें काम आसा आपले कितें कर्तव्य आसा हाची जाण समजून काम करपाक लागपाक जाय. आज या देशांतल्या तरणाट्याची भुरग्याची नागरिकाची खरी परीक्षा आसा. तांच्यांनी तातूंत सार्थ जावंक जाय. आमच्या देशाक समृद्ध करूंक जाय. आज 15 ऑगस्टा दिसा आमी एक सबूत घेवया. या देशाचे आमी कार्य करून देशाक वयर काडटले. आमी जिखतले. आमी जिखतले. जय हिंद.